आयज आमी न्यूज पेपराचेर बातमी वाचली। सेंट्रल जेल कोलवाळे हांगा जे गैरप्रकार जातात त्या विशयी वाचून आमकां अजाप जाले, एक भय निर्माण जालो की जेलीनूच जर अशे प्रकार जावपाक लागले जाल्यार मागीर ह्या गोंयचें शासन प्रशासन, ह्या गोंयची लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन खंयच्या दिशेन पावल्या हे हिशोब आनी तेचे चितापूत खूब कठीण जाल्ले आसा। पेपरार जे प्रमाणे आमी वाचलां आनी सुत्रां कडल्यान जे आमकां कळ्ळां त्या प्रमाणे जेलीन आयज धंदो चालू आसा, जेलीन आयज कॅश इकॉनॉमी चालू जाल्ली आसा। थंयसर 5 स्टार हॉटेल कशे प्रकार चालू जाल्लो आसा। तुका जर जे कैदी आसात ते VVIP कैदी सेल जे आसा थंयसर एका कैद्याक जे जेवण मेळटा त्या जेवणाची जर रेट तुमी पळयली जाल्यार अजाप दिसता। सामान्य जे कैदी असता तांकां जेवण वेगळें आसता आनी तितून तेंचो मेनू थारायल्लो आसता, पण हो मेनू जर आमी पळयलो, तंदुरी जर तुका फुल तंदुरी जाय जाल्यार 7,000, जर तुका चिकनाचे 4 पीस जाय जाल्यार तेचे 4,000, जर तुका फ्रायड रायस जाय जाल्यार तेची रेट 1,000, नुस्त्याचो एक कुडको जाय जाल्यार तेची रेट 500 रुपया, जे आमकां कोथंबीर मेळटा जी 40 ते 20-25 रुपयांक मेळटा तेची रेट 500 रुपया। अश्यो वेगळ्यो हाय फाय रेटी लावन थंयसर हे जेवण पुरयले वयता। आता हे जेवण कशें पावता, जेल म्हणजे थंयसर एक सेक्युरिटी आसूंक जाय, सो ही सेक्युरिटी लॅब्स आमकां दिश्टी पडटा। जे पयले सेल आसा, जे पयले बंधन आसता थंयसरसून सेक्युरिटी लॅब्स जाल्यार ती भायरसून जे सामान येता ते कितले येता, ते कोण हाडटा आनी खंय रावता, हितून कोण घुसपाल्या, हो प्रकार एकदम भिरांकूळ जावन आसा। जर त्या कैद्यांक टीव्ही जाय जाल्यार टीव्हीची रेट, टीव्हीची फॅसिलिटी दिवपाक जाय जाल्यार तेची 15,000। अशें एकंदरीत कॅश इकॉनॉमी हो पयशांचो व्यवहार कोलवाळे जेलीन जाता, हे एक भिरांकूळ वातावरण गोंयान आयज निर्माण जाल्लें आसा। सो आयची जे गोंयचे सरकार आसा आनी गोंयच्या सरकारांतलो मुखेलमंत्री जो स्वता होम मिनिस्टर आसा तेचे आमी परत वक्तव्य आयकता की जो गुन्यांवकार आसा तेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जातले, कोणूच सुटचो ना। पूण आयज मुखेलमंत्र्याचे 2 टर्म सोंपात येयले, पण आमी दर वेळार मुखेलमंत्र्याच्या तोंडान आमी हेच आयकता की कारवाई जातली, पण एकंदरीत गोंयची लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन ही बाबत जाल्ली आसा, तेचेर कोणाचोच आयज विश्वास ना। जेल थंयसर जी सेक्युरिटी आसूंक जाय, गुन्यांवकार गुन्यांव करता म्हूण तांकां जेलीन घालता आनी जेलीन जे जेलर आसात आनी अधिकारी आसा ते हेंची मदत करता आनी त्या मदतींतल्यान धंदो करता। कितलो पयसो एका वस्तूचेर, म्हणजे तंदुरी जाय जाल्यार 7,000, चिकन फ्रायड रायस जाल्यार 1,000, चिकनाचे 4 पीस जाय जाल्यार 5,000, फ्रायड रायस जाय जाल्यार 1,000, अश्यो तेंच्यो जवळ जवळ वेगवेगळ्यो रेटी थारायल्ल्यो आसा। हितून कोण धंदो करता, हितून कोण घुसपाल्ले आसा, हेची स्वतंत्रायेन पुरायेन चौकशी जावपाक जाय। एक शिटकावणी, चौकशी कोणी ही खबर भायर पत्रकारांक दिल्या तेची जावची न्हू, पण चौकशी जावची, हितून जे गुन्यांवकार आसा तेंची चौकशी जावपाक जाय। नाजाल्यार चोराक सोडून तुमी सन्नाशाक फाशी दिवपाचो प्रकार करूं नाकात, असले करप हे बरोबर न्हय। पण जो गैरप्रकार ह्या कैद्यान आनी ह्या सेंट्रल जेलीन चालू आसा तो तुमी पळयात। कितले सामान खंयच्यान सामान येता, कोण घेवन येता, हेचेर कांयच ताळतंत्र ना। तुमची CCTV चॅक करात, तुमचे सगळी यंत्रणा जागी करात आनी हेचेर एक ऑडिट जावचे, ही आमची मागणी की पुराय प्रकरण जे आसा तेचे ऑडिट जावचे। हे सामान कोण हाडटा, खंयसून हाडटा आनी हे सामान कैद्या खातीर, जे सामान्य कैदी आसा तेंच्या खातीर सामान जे येता ते यूज करता आनी तेचेर पयसो जाता आनी सामान सोंपल्या उपरांत आनीक ऑर्डरी दिता। ह्या सगळ्या प्रकाराची चौकशी जावपाक जाय। हेची स्वतंत्रतायेन, खोलायेन, निपक्ष अशी चौकशी जावची अशी आमी गोंयच्या मुखेलमंत्र्याकडे मागणी करता की मुखेलमंत्र्यान हेचेर क्लियर येवचो।
स्पष्टपणान वक्तव्य दिवचे आणि स्पष्टपणान सांगचे की हे प्रकार फाटली कितली वर्सां हांगा चालू आसा आणि हे प्रकार असेच तूं मुखेलमंत्री आसा सर हे असेच प्रकार चलतले काय हेचेर बंधन येतले आणि गोंयान एक सुशासन बरे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन येतले काय लोकांनी हे असेच सोंसपाचे हे मुखेलमंत्र्यान जाहीर करचे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.